मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागता आनी दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाक मोगाचे आपोवणे तुमकां दिता. ह्या कार्यक्रमांत आयच्या दिसा विशेष रितीन मोरये मायेच्या सांगातपणाचो अनुभव तुमकां सगळ्यांक जावं दी म्हणून हांव आशेतां. मोरये मायेक नमान करून आमी गावया हे गीत. नमो 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 ये मोरये, नमो नमो ये मोरये. नमो 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 ये मोरये, नमो 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 ये मोरये, नमो 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 ये मोरये, नमो 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 ये मोरये. देवाचे माये नमो 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 कृपेन भरलेले, नमो नमो. स्त्रिया भितर माये तू सदैव, स्त्रिया भितर माये तू सदैव. नमो 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 ये मोरये, नमो 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 ये मोरये, नमो 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 ये मोरये, नमो 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 ये मोरये. मोरये आमचे माये नमो 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 आमचे शेकाये, नमो नमो. पाव तू आमकां माये सर्वेळी, पाव तू आमकां माये सवकाळी. नमो 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 ये मोरये, 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 नमो 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 ये मोरये. सा मार्कस वांजेल अवस्वर 3 वाक्य 31 तावन 35 पर्यंत. जेजूची आवय आनी ताचे भाऊ थंय येवन पावले. पूण भायर रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडले. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आशिल्लो देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाऊ भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सुमार 3 वर्सां आदीं मोरयेच्या स्पेशल रितीरेक भाग घेवंक एक अकातोलीक भाव दैविकलो रितीर मंदिराक आयिल्लो. सप्टेंबर म्हयन्यांत ह्या ऑगस्टच्या 11 हांगासर मोरयेची स्पेशल रितीर आसतली आनी त्या रितीरेक शिकोवन दिवंक आयिल्ल्या वेळार मोरये विशयांत एक शिकोवन जाल्ल्या उपरांत वो अकातोलीक म्हळ्यार तो क्रिस्तांव पूण दुसऱ्या पंगडाक सरवल्लो. म्हजे लागीं इल्लेशें उलोवंक आसा म्हणालो. मोरये विशयांत थोडीं सवालां आसात, त्या देखून
त्या सवालाक जाप सोदूंक आसा म्हाका विचारूंक आसा म्हणालो आनी ताका जायत म्हळें शिकोवन जाल्ल्या उपरांत ताणें थोडी सवालां मोरये विशयान केली ताणें विचारलें मोरयेक कातोलीक पवित्र सभेंत एक विशेष स्थान आसा विशेष मान आसा विशेष गौरव आसा ताच्या चिंतपा प्रमाणे तो म्हणालो ताका हें सारकें म्हूण दिसना कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचो सोडवणदार आनी ताका आमच्या सोडवणदाराक आमी नीज जावन मान दिवंक जाय पूण कातोलीक पवित्र सभेंत मोरयेची मस्त भक्तीपणां आसात मोरयेची इतलीं फेस्तां आसात मोरयेची इतलीं कांतारां बी गायता तेर्स ते भक्तीपण हें भक्तीपण तें नोवेन हें नोवेन म्हणटा आसतना जेजूक दिवचे ती प्रामुख्यता डायवर्ट जावन मोरयेक वचोन आसा म्हणल्या बरी म्हाका दिसता म्हणालो तो आनी दाखलोय पवित्र पुस्तकांतलो ताणें दिलो आत्तां आमी आयकले देवाच्या उतरांतलो तो म्हणूंक लागलो जेजून सयत मोरयेक तो मान मोरया दिवना ताचीच आवय ताका सोदून आयिल्ल्या वेळार म्हजी आवय कोण म्हूण ताणें म्हळें अशें आसता आमी कित्याक मोरयेक तसले विशेष मान दिवचो ताचे सवाल आयकून म्हाका इल्लेशें विचित्र दिसलें तुमकां विचित्र दिसोंक पुरो पूण म्हाका भोगलें की हांवें ताका एक सारकी जाप दी जाय कित्याक असलें ती सवालां अकातोलीक मात्र न्ही आमच्या कातोलीक भावां मदीं वचनाक दोसतात आनी सभार अकातोलीक भावी उरल्या पंगडाची येवणी हे सवाल विचारतना आमकां सारकी जाप दिवंक थोडे बुटी कळना आमी घुस्पडटा आज म्हज्या भावानो भयणीनो आमी समजूंक प्रयत्न करया कित्याक कातोलीक पवित्र सभेंत मोरये मायेक एक विशेष स्थान आसा विशेष मान आसा विशेष गौरव आसा आमी ह्या सवालाक जाप सोदी जाय तर सल्वसावाची चरित्रां इल्लीशी समजा जाय सल्वसावाची चरित्रां पवित्र पुस्तकांत 5 प्रमुख गणिता मुखांतर आमकां कळीत केल्या सल्वसावाची चरित्रां द हिस्ट्री ऑफ सल्वेशन म्हणटा आमी ही 5 प्रमुख गणितां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळची सल्वसावाच्या चरित्रेची ते 5 खांबे आशिल्ल्या बरी पयलें गणित जावन आसा सर्ग संवसार आनी कितें सकड आसा ते सकड रसने विशयांत उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांतच आमी ह्या विशयान वाचता देवान एका शब्दान सकड रचले म्हणून संवसाराचे ते रचन आनी दुसरें गणित जावन आसा देवाचो पूत मनीस जावन संवसाराक आयलेले इन्कार्नेशन म्हणटा आमी फर्स्ट क्रिएशन सेकंड इन्कार्नेशन म्हळ्यार मनीस पातक आदन देवातान पयस गेल्ल्या वेळार देव एक विशेष मांडावळ घालता योजन घालता आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडूंक मनीस जावन तो संवसारी येता आमच्याच गतीन तो जियेता हें इन्कार्नेशन म्हणटा आमी तिसरें गणित सल्वसावाचें जावन आसा पास्कल मिस्ट्री पास्काचो मिस्तेर म्हणटा आमी म्हणजे जेजूचे ह्या संवसारी जिणेंत ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण ह्या तिनाक सांगाता मेळोन पास्काचो गुठ आमी म्हणटा चवथें गणित जावन आसा सल्वसावाच्या चरित्रेंत पेंटेकॉस्ट जेजू सर्गार सोडून गेल्ल्या उपरांत ताणें आपल्या शिसांचेर आनी मोरये मायेचेर पवित्र आत्म्याक धाडिल्ले ते घडीत पेंटेकॉस्ट म्हणटा आमी आनी निमाणें घडीत सल्वसावाचें जावन आसा ते जेजूचें दुसरें येणें सेकंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट उगडापणाच्या ग्रंथांत आमी त्या विशयान वाचता म्हाका भावनो भयणीनो ह्या 5 सल्वसावाच्या घडितांनी जर आमी एक सवाल विचारता
मोरी माय मनशा रुपी कितल्या घडीत आणि हजार आसली. या मोरये मायेचो पात्र या मनशा कुळाच्या सर्वस्वांत कितें जावन आसा म्हूण आमी सांगूं जाल्यार आमकां समजता की तुमचे बरी म्हज्या बरी मोरी मनीस जावन संवसारांत जियेत आसतना या 5 घडितां पैकी 3 घडीत आनी हजार आसली. ती आसली जेजू देवाचो पूत मनीस जावन संवसारी आयल्या वेळार, कित्याक तिच्याच गर्भांत तो मनीस जाल्लो. ती आसली जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वेळार, त्या कुर्सा मुळार तीच थंयसर आसली म्हूण पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता हांव. आनी तिसरें, ती आसली त्या पेंतेकोस्ताच्या घडितांत शिसा सांगाता ती पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर तांचे सांगाता ती मागताली. म्हजे भाव भयणीनो, संवसारांत येदोळ जल्माल्ल्या खंयच्या व्यक्तीक आमी पळोवं जाल्यार या संवसाराच्या अखेर पर्यंत जल्मोवच्या त्या व्यक्ती पर्यंत कोणीय तो जावं, खंयच्याय एका व्यक्तीक साल्वासावाच्या 3 या घडितांनी पात्र घेवंक भाग घेवंक अवकाश मेळोना, येदोळ मेळोना आनी मुखारी मेळचो ना. कोणूच एका मनशाक साल्वासावाच्या ह्या 3 घडितांनी मनशा रुपी भाग घेवंक अवकाश मेळोना. तो एक अवकाश, ते एक विशेष देणे मोरये मायेक मात्र फावो जाल्लें. आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भावानो भयणीनो, तिका देवान एक विशेष रितीन विंचून काडलें. तिका एक विशेष देवान मान दिलो, एक विशेष गौरव. सगळ्या मनशा कुळा पैकी तिका एकल्याक मात्र वो एक विशेष गौरव, विशेष मान देवान फावो केलो. आनी मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी मोरये मायेक मान करता आसतना, तिका आमी गौरव दिता आसतना, तिचे भक्तीपण आदारता आसतना आमी हें वळखून घेवचें. आमी मान करचो न्ही ताच्या किंमतान देवान तिचे तें कितें केलें, जो मान देवान तिका दिलो तो आमी वळखून घेता. हांव जर सर्गा संवसार आसल्यार देवान मोरयेक असले एक स्थान दिलां, असले एक मान दिला जाल्यार आमी तिका तो स्थान, तो तेस देवान दिल्लें स्थान वळखून घेवन तिका मान दिवच्यान कसलें सूख आसा. न्ही आमचे वर्तें भाग नेगी. आनी मोरये मायेक की मोगाच्या भाव भयणीनो, हें कळीत आशिल्लें की तिचें तें वडपण न्ही. तिच्या वडपणा वरवीं, तिच्या कित्याक व्हडलो विशेष तिणें केल्ल्या वरवीं तिका हें भाग फावो जालें म्हणून तिणें समजोवना. कित्याक तीच म्हणटा लुकाच्या वंदेलांत पयल्या वाचपर्यंत वाचलें जाल्यार मोरये मायेच्या त्या स्तुती गायनान ती म्हणटा, सर्वेस्परान म्हजें तें विचित्र कामां केल्यांत, भाग्यवंताचें नांव. ताच्या किरकोळ चरणदासीचेर तिणें सांगलें उतरां पळया, किरकोळ चरणदासीचेर ताणें माया मोगाची दिश्ट घाली. म्हाका मोरी समजली तिचे जावन आसा, ती जावन आसा ती किरकोळ. हांव सर्वेस्पराची चरणदासी साकर न म्हणाली ती. आपूण कितेंच न्हय, बघार देवान एक वर्तें भाग, वर्तें देणें म्हाका फावो केलें. आनी हेंच बडवो मोरयेक इस्ब्यान येता आसतना हें सांगता. तो म्हणटा, नमान कुरपेन भरलेले. नमान तुका कित्याक तूं कुरपेन भरलाय. नमान मोरये कुरपेन भरलेले म्हणटना हरे पुढे तेच म्हणटा, आमी तेच वळखून घेता मोगाच्या भावानो भयणीनो, की देवान तिका विशेष रितीन विंचून काडून ताच्या कुरपेन भरली. तिच्या कुरपेन, देवाच्या कुरपेन ती भरली जावन आसा. आनी तो नमान म्हणटा आसतना मोरी शर्मेली म्हणटा थंयसर पवित्र पुस्तक. तिका कळोना कसलो हो विशेष नामान गी म्हणून. आनी मोगाच्या भावानो भयणीनो, हें एक वर्तेपण मोरये थंय देवान तिका तें फावो केल्लें. आमी तिची भुरगीं वळखून घेता. आनी ह्या खातीर कातोलीक पवित्र सभेंत सबार मोरयेक जी फेस्तां आसात आनी थोड्या दिसांनी आमी आचरण करतले आहोत. तिच्या जल्माचें फेस्त, मदी फेस्त आमी म्हणटा. ताच्या पयलें
ऑगस्ट 15 तारखेर तिच्या स्वर्गार वरोणाचें फेस्त आसा. मस्त फेस्त आहा. निश्कळ गरबी समाजाचें फेस्त, मोरी इज बेडिल्लें फेस्त, सवार फेस्तां मोरयेची. म्हाका बाबनीनो आमी आचरण करता. मात्र न्ही, विविध यात्रीक जाग्यांनी मोरये मायेक विशेष स्थान मान गौरव आसा. भक्तीपण आमच्या कुटुंबांनी तेर्साच्या त्या भक्तीपणा मुखांतर सदांच जारी आसा. आमी निजाकी भागी जावन आसा. आमी निजाकी भागी जावन आसा. आनी म्हाका बाबनीनो त्या भावाक हांवें सांगलें, कित्याक जेजून हांगासर मार्काच्या वांजेलांत म्हजी आवय कोण म्हूण सांगलें गी म्हणून. ते हिंसून सांगिल्लें उतर न्ही. जेजू सांगूंक आशिल्लो, जशें मोरी सदांच देवाच्या कुशेक खाल जावन जियेली, तशें हर एकली तिचे बरी कोण जियेतात, देवाच्या उतराक खाल जावन चलतात, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालतात, ती देवाच्या त्या कुटुंबाची सांडे जावन आसात, ताचे भाव ताचे भयण जावन आसात. आनी मोरयेन जें कितें केलें तिच्या जिणेंत, तेंच जेजून ते दृश्टांत जावन लोकां मुखार दवरलें. आनी तांकांय तिचे बरी सदांच देवा खाल जावन चलोवंक, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक आपोवन दिलें. म्हाका भावन भयणीनो, मोरये मायेच्या देवाच्या मुखांत भक्तीपणा मुखांतर आमी तिचे संगातपणांत आसतना, तिच्या त्या आश्रयाक आधार रावतना एक विशेष संतोश आमकां तिच्या भुरग्यांक. पगेवन तूं बर्नार्ड मोरयेचो एक वर्तो भक्त जावन आसा. मोरये माये विशयांत ताणें सबार संगती बरयल्यात. आनी ताच्या एका त्या बरोवन बुकांत तो मोरये माये विशयांत अशें म्हणटा, जो कोण मोरयेच्या आश्रयाक धांवता, तिचो आदार सोदता आनी तिचे लागीं मागता, ताका कुमोक मेळनासतना रावना. जो कोण मोरयेच्या आश्रयाक धांवता, तिचो आदार मागता, तिचो आदार सोदता आनी तिचे लागीं मागता, ताका कुमोक मेळनासतना वचना म्हणटा तो. म्हणजे हर एकल्याक मोरये मायेची कुमोक, तिचो आदार निरंतरी मेळटा. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा, मोरी माय आमकां सोमेस्तांक एक सेफ लॉकर. म्हाका न्हू आमची सेफ लॉकरां सांग पुरो आमच्या बँकांनी या आनी खंयच्या जाग्यार सेफ म्हणून आमचें कितें धन दिर्वें आसा, दस्तावेजां आसात, कितें वॅल्युएबल्स म्हणटा आमी, मोलादीक वस्तू कितें आसात, ते म्हाका न्हू कोणेय काडूंक नजो, ते नाश जावन वचूं नजो म्हणून आमी सुरक्षीत जाग्यान दवरता, लॉकरान दवरता. आनी मोरी माय आमकां म्हाका न्हू एक सेफ लॉकर. कसली ती सेफ लॉकर हें आमी समजा जाय. आमच्या संवसाराची दिर्वें तिची सांगाता पुंजोवंक न्ही म्हाका भाव भयणीनो. पगार सरकार आमकां पावोवंक कारां जावन तसलीं ती दिर्वीं आमच्या मोरये मायेतय आमी निरंतरी सुरक्षीत सांबाळूंक जाय. आनी हो सुलो सांत बर्नार्ड आमकां दिता. मोरये माये संगी तिच्या विनवणेच्या आदारान आमी सर्गी आमकां उपकारा पडची ती दिर्वीं सुरक्षीत आमी सांबाळूंक जाय म्हणून. आनी ह्या वरवीं ती कशी आमी सुरक्षीत सांबाळची म्हणल्या विशयांत इल्लोसो आमी नियाळ करया. हांवें तुमकां सांगलें, मोरी माय सर्वनेच्या 5 विशेष त्या घडिता पैकी 3 हजारां चल्ली मनशां रोपी म्हणून. आनी ह्या 3 विशेष घडितांनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ती आमकां तिच्या हजारपणा मुखांतर आमकां एक विशेष देख दिता. आमच्या हर एकल्या क्रिस्त जिविताक एक वर्ती देख ती फावो करता. पयलें घडीत मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी हजर आशिल्लें तें जावन आसा बडव्यान मोरयेक इश्ब हाडिल्लें घडीत. म्हणजे त्या घडिता मुखांतर देवाचो पूत मनीस जालो मोरयेच्या गर्भांत. आनी ते घडीत लुकाच्या वांजेलांत पयल्या वस्परांत 20 आनी 16 बळयतना आमी वाचता. बडवो येवन मोरयेक सांगता, नमान कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुजे कुरपेन भरले म्हणटा मोरी शर्मेता आनी तूं देवाच्या पुताच्या आवय जातले सक्कड सांगता आसतना मोरयेक हे विशय कळी जायना. ते
तिका ज्या मोतीन सवालां उदेतात हें कशें घडचें म्हणटा ती आनी बडवो तिका व्यवहार सुद्दां सांगता देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणटा आसतना मोरी म्हाका जेन्ना जाप दिता आनी म्हणटा हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोरये मायेन जाप दिता आसतना म्हळें ही नेन्नी हिब्रू आरामायक भाशेन ही नेन्नी म्हणल्यार शब्द सहज जावन आसा हांगासर हांव आसा म्हाका तुका कितें जाय तें म्हज्या जिवितांत तूं कर म्हूण अर्थ. ही नेन्नी आमीन ही उतरां मोरयेन सांगिल्ली मोगाच्या भावानो भयणीनो. असो अर्थ कितें देवाचें कितें योजन मोरयेक संपूर्ण समजोंक ना जाल्यारय देवा तुजी खुशी जावं. आपलें जिवीत संपूर्ण तरान ती देवा समर्पून दिता. त्या जुदेवाच्या कायद्या कानुना प्रमाणे तिका पात्रावन जीवशी मारूंकय साध्य आसलें असलें रिस्क ती घेता. जर देव म्हज्या जिवितांत कितें आशेता जाल्यार हांव तें सदांच करूंक तयार आसा म्हणून मोरी माय देवाच्या कुशे खालतीमान घालता. भावार्थाक मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां एक वर्ती दृश्टां जावन आसा. आमचें भावार्थी जिवीत म्हळ्यार देवाच्या कुशेक ताच्या योजनाक ताच्या मांडावळीक आमी निरंतर येस म्हणचें ते म्हळ्यार भावार्थी जिवीत. देवाच्या योजना खाल आमी जीव आमकां समर्पण दिवचें हें आमकां मोरी शिकयता आमच्या हर एकल्याच्या क्रिस्त जिविताक. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो घडीत मोरी त्या जेजूच्या कुर्सा मळी उबे आसले घडीत जुवांव सवांजेल 19 स्वरांत आमी ते वाचता. जेजू कुर्सार उमखळ्ळा आसतना जुवांवक सांगता ही तुजी माता आनी मोरयेक सांगता हो तुजो पूत म्हणून. मोरये समोर मोरी थंयसर कुर्सा मळी आसली. आनी मोगाच्या भावानो भयणीनो एक आवय आपल्या तरणाट्या पुताचें एक विशेष मरण भोव क्रूर रितीन मरण पळोवन ती साक्षतें जाता. म्हाका तिचें दूख कसलें जायचें त्या वेळार कितली वर्ती योजना तिच्या मोतीन आसली जेजू खातीर आनी हर एक तिचें योजन कितें आसलें तें कसलोन पडलें. एका क्रिमिनला बरी भोव क्रूर रितीन ताका कुर्सायलें तें पळयता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो त्या कुर्सा मळी मोरी तिचो बरवसो सांडिना. बरवसो ती सांडिना बरवशान ती रावता. त्या देखून मोरयेक बरवशाची माता म्हूण नांव दिलां. आयल्या वर्स पापा साहेबान लदिनेंत हें ताणें कुर्सिलां काकुलदीचे माये आनी बरवशाचे माये म्हणलें दोन संगती ते कुर्सिला. आनी दुसरे तिसरे एक आनी एक कुर्सिला जावन आसा. 3 संगती कुर्सिल्यात त्या लदिनांत. मोगाच्या भावानो भयणीनो मोरये थंय आमकां आसा खरो भोवर्त खरो बरवसो सदार पुटी आमच्या जिवितांत आमी बरवसो सांडटा निराश जाता कंगाल जाता आकांतान बुडता आमच्या दोळ्या मुखार काळो कुस्सू काळो घेता. पूण मोरी मोगाच्या भाव भयणीनो कुर्सा मळी आसून बरवसो सन्नासतना जेली आमकां एक आदर्श जावन आसा. त्या देखून तिका अनेक टायटल दिल्लें आसा. फांत्यापराच्या नेकेत्रा म्हूण आपयतात. फांत्यापराचें नेकेत्र म्हळ्यार शुक्र जावन आसा. शुक्र मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जाणा सकाळीं फुडें सूर्य उदेवच्या इल्लेशें पयलें ते आमकां दिसता पूर्व कुशीन आमकां तें दिसता उदेंतीच्या कुशीन आमकां दिसता. म्हणजे आदल्या काळार वाचा नासल्या वेळार घडयाळ नासल्या वेळार हे शुक्र ग्रह पळोवन लोकांक समजोवंक जाय आशिल्लें सूर्य उदेवंचो आसा म्हणून आनी चड वेळ ना दीस उदेवंक समजतालें. मोगाचें न्हू मोरी तें फांत्यापराचें नेकेत्र म्हणटा पवित्र सभा. कित्याक मोरये मायेक आमी पळयत आसतना तिचे मुखान उदेल्लो तो सन ह्या वोयान तिचो पूत जेजू तो आमकां खरो उजवाड दिवचो आमच्या जिविताचो खाडो काडचो तो तिच्या मुखांत आमकां लाभलेलो. त्या देखून हीच आमची मोरी माता आमकां बरवशाचे ते वर्ते नेकेत जावन आसा. फांत्यापराचें नेकेत्र आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मोरये मायेच्या आश्रयाखाल रावचे विशेष रितीन आमच्या जिवितांत आमी निराश जाल्ल्या वेळार खंगास जाल्ल्या वेळार खावजिल्ल्या वेळार भियेल्ल्या वेळार आखांत्या वेळार त्याक ती आसा आमकां बुजोवन दिवच्याक ती आसा आमकां धैर्य दिवच्याक ती आसा आमच्या सांगात आमकां नवो बरवसो दिवच्याक
आणि तिच्या आश्रयाखाल आम्ही राहून शिकायचे मगाच्या भाव भयणीनो. तिसरे घडीत मोरये मायेन त्या सडूनच्या चरित्र हजर जालें तसलें पेंतेकोस्ताचे घडीत. आनी त्या पेंतेकोस्ताच्या घडितांत आमी जाणा मोरी आनी जेजूचे आपोस्तल थंयसर असून मागून आशिल्ले पवित्र आत्मा येण्या खातीर ते मागताले. आपोस्तलाच्या त्या पुस्तकांत 2ऱ्या वासपर्यंत आमी ते वाचता. मगाच्या भाव निरंतरी मागण्यार आशिल्ली मोरी ती पयलेच देवाच्या आत्म्यान भरलेली जाल्यारय मगाच्या भाव भयणीनो ती शिसा सांगत आसा. कित्याक ती समजता की जेजूच्या शिसांक पवित्र आत्म्याची गरज आसा. जेजूचे शिस आपल्या जिणेन खंगाल जाल्ले आसात. तांकां बुजोवच्या खातीर, तांकां धैर्य दिवच्या खातीर, तांकां तांच्या कश्टान पावोवन तांकां आदार दिवच्या खातीर ती निरंतर आसा. ती मागण्यार थंयसर शिसा सांगता पवित्र आत्म्या खातीर विशेश स्थितीन ताण येता. मोगाच्या भाव भयणीनो पळया मोरये मायेचो तो हुस्को कश्टांत दुखांत अनवरांत आशिल्ल्या पसत. आनी हेंच आमच्या जिवितांनी मोगाच्या भाव भयणीनो सबार आमच्या मदें कश्टां दुखांत आसात, पिडेशिडींत आसात, अनवरांत आसात, विविध संकश्टाक वळख जाल्ले आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो विविध तराच्या वायटाक सांपडोवन आपल्या जिणेंत जिनीस नासाच्या वाटे वरतेर सबार आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो असल्यांक आदार दिवच्याक, असल्यांचो खरेपणी मोग करच्याक, असल्यांच्या गरजेन पावच्या मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी माय आमकां निरंतरी स्फूर्ती दिता, आमकां ती उलो दिता. केदाळा कश्टान गरजेन आखांतान अनवरां संपडलेल्यांक आमी एक हात दिता, तांकां आदार दिता. म्हाका विशेष रितीन थंयसर पवित्र आत्म्याच्या हजारपणांत आमी जियोंक शकता. आनी हेंच आज मोरये मायेन आमकां तेजे जिणे मुखार सांगचें जावन आसा. आमचे भावार्थ जिणेक, आमचे भरवोशा जिणेक आनी आमच्या मोगा जिणेक मोरी माय आमकां निरंतरी आदार आसरो. आनी ह्या वरवीं ही भावार्थ भरवोसो आनी मोग म्हणली 3 विशेष सर्गींची ती देणी मोगाच्या न्हू. आमी आमच्या माये मोरये थंय ती सुरक्षीत सांबाळीत जाय. तिच्या आश्रयाखाल आदाराखाल रावून आमी फुडें सरता आसतना मोगाच्या शाबीत वाटेन आमी समकोवंक शकता. त्याच मोरये मायेचो आदार ह्या वेळी आमी विशेष रितीन मागया. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं सबार तरांनी लोक कश्टोन आसा. आमी जाणा मोगाच्या आमच्याच कुटुंबांनी कितले जाणांची कामां गेलेली आसात. आमच्याच शेत आमी पळयता लोक पिडे वरवीं भियान आसा, कंगाल जावन आसा. आमच्या फिरगजेन मोगाच्या मिसां ह्या रितीन सोमार सारके रितीन जावनात. लोक आशेवन आसा मिसाच्या बलिदानांत परत्यान भाग घेवच्या खातीर. आमच्याच विविध क्षेत्रांनी मोगाच्या भावान जे कितें जाय आसलें जायना, कामां जायनात, वस्तूंची अडखळ अडचण जावन आसा. लोकांक एका तराचे निराशपण जिणेंत येवन आसा. एक केदाळा कोरोना वायरस वेतालेंगी म्हणून एक चिताप येवन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो पूण मोरी माय आमकां शाबीत तिच्या गोपांत दनवरूंक येता. तिचो आसरो, तिचो आदार आमी ह्या वेळार मागया. मोरी आमची मोगाळी माये, आमच्या कुटुंबाची तूं माय जावन आसाय. भलायकेची माय जावन आमच्या कुटुंबांत रावून सदांच आमकां तूं सांबाळून व्हरताय, आमकां तूं चलोवन व्हरताय. मोगाळी माय आज विशेष रितीन आमच्या कुटुंबाच्या सौर सान्यांक आनी ह्या वेळी हे देवाचें उतर आयकोवच्या सर म्हज्या भावा भयणीक मोगाळी माये तुज्या मानतांत हांव तुका समर्पण दिता. तुज्या आश्रयाखाल, तुज्या आदाराखाल ती रावोंक आशेतात माये. तुज्या गोपांत ती सदांच रावोंक आशेतात माये. तांच्या जिणेंत भावार्थांत तांणी थीर रावच्याक कितेंच बरवसो जायनासतना, निराश जायनासतना तुज्या पुता जेजूच्या कुर्सात दिश्ट घालून नवो बरवसो तांणी जोडच्याक आनी विशेष रितीन गरजेंत आकांतांत कश्टां दुखांत आसलेल्यांच्या तांकां कुमकेचो हात दिवन तांकां आदार दिवच्याक मोगाळी माये ह्या म्हज्या सर भाव भयणीक तुजो आदार लाभय. तांकां सदांच हर एक तराच्या वायटांतावन, वंदवणेतावन, पातकाच्या बांदपासतावन तांणी सुटका जोडून सम्या जेजूच्या त्या वाटेन समकोवंक मोगाळी माये गरज आसलो आदार तूं लाभय. जिणेच्या पयनांत मोगाळी माये आमचो हात धन तूं आमकां चलोवन व्हर. मोरये मायेक आमी परत नमान करून हें गीत गावया.
जिन्ये पळयणार आमी आसतना एकसुरो हांव समकना, मोरये मायेक उलो मारता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. जिन्येच्या पळयणारा आसता एकसुरो समकना, मोरये मायेक उलो मारता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. ये मोरये ये तूं आमचे संगी, आमकां तुज्या गोपांत घे. लाबय फावय शाबीत आमकां जेजू लागीं, ये मोरये ये तूं ये. खुर्सा मुळी उबी रावोन जेजूक दिलोय सांगा. आमच्या कश्टांत आमकां पावोन दी तूं तुजी मजत. ये मोरये ये तूं आमचे संगी, आमकां तुज्या गोपांत घे. पावय शाबीत आमकां जेजू लागीं, ये मोरये ये तूं ये. ये मोरये ये तूं, ये मोरये ये तूं, ये मोरये ये तूं ये. सर्वपिता देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमचे सवे सदांच रावो. आमेन. दिव्यवाणी